रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीमदीं फूट पडून 2-1 म्हयने जायत आयले तरी तांच्या मदलो वाद निस्तारपाची चिन्नां दिसना। पयर पार्टीन 10 मुखेल कार्यकर्त्यांक पार्टींतल्यान काडून उडयले। तो निर्णय शॉकाद म्हूण विरेश बोरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। ज्या तरेन 10 जाणांक काडले म्हाकाय शॉकिंग गजाल आसली, कारण सडनली सोशल मिडियाचेर आउट जालें आनी हें जे घडलां म्हटल्यार आमचे जे 10 मेंबर जे आसा आनी बरे काम करपी मेंबर आयज सडनली 5 कॅन्डिडेट आसले आमचे, सो तांकां सडनली काडले। सो म्हाकाय एक्झॅक्ट खबर ना की ह्या CEC मिटिंगूय आपोवना तांकां काडच्या पयलू की CECन डिसिजन घेतलें जावं डिसिप्लिनरी एक्शन म्हणून ती मिटींग आपोवना। ज्या कार्यकर्त्यांच्या बळार वेंचणुको लढयल्यो तांकां काडून उडयल्यार पार्टी वीक जातली म्हूण विरेशाक हुस्को। जे सगळे आमचे मेंबर्स जे आसा ते सगळ्या मेंबरांनी आपआपणाच्या रितीन कश्ट काडलेले आसा आनी रेव्होल्युशनरी कश्ट म्हटल्यार कशें ते साधारण कश्ट न्हू। कित्याक एक सायडीन कोट्यांनी पयशे पडटा इलेक्शनाक आनी दुसरे सायडीन आमी आसा, ते आमकां खूब त्रास जाता, कित्याक आमच्या मेंबरांकूय खूब त्रास जाता, आमी पळयल्ले आसा ते तेंच्या फॅमिलीक त्रास जाता, जो फायनान्शियल बॅकग्रावंडाचेर त्रास जाता। पूण स्टील जे इलेक्शन आमी फायट केल्लीं आसा, जावं ते असेंब्ली इलेक्शन आसूं, जावं ते पंचायत इलेक्शन्स आसूं, जावं आमी लोकसभा इलेक्शन फायट केलें, जावं आतां ZP इलेक्शन फायट केलें, सगळे जे काम केल्लें आसा तांकां खरेंच फूल आमचो जो पावर आसा तो तेंचेर आसा। आमी समज तांकां सोडले आनी ते गेले जाल्यार आमचो पावर वीक जातलो। पक्षान ताका काडिल्ली डिसिप्लिनरी नोटीस पक्षाच्या संविधानाक धरून ना। आपणे विचारिल्ल्या प्रस्नाक पार्टीन अजून जाप दिवंक ना म्हूण विरेश प्रुडंटा कडेन उलयलो। म्हाजी रिप्लाय कितें दिवपाची आसा ती हांवें सगळी रिप्लाय दिल्या आनी ऑफिस बेरर्स हॅज टू अब्लाय बाय इट एंड गिव अस द रिप्लाय। तरेन आमचे पार्टी फंक्शन खूब बरयलां, आमचे डिफरंट कमिटीज आसा। अशे प्रश्नूय चिन्ह येयले की थोडे म्हाका पासून नोटिसीस धाडल्या, तितून ते एज पर द डायरेक्टिव्स आसले काय ना तेय बाकीच्यांनी चिंतपाक जाय। हेच्या पयलू पासून तुमकां खबर आसतलें 30 तारखेची जेन्ना मिटींग जाल्ली CECची, त्या मिटिंगेक वचून आमी जे पॉयंट्स आमी रेज केल्ले, थोडे डॉक्युमेंट्स जावं थोडे डिटेल्स आमी मागलेले, तितून प्रामुख्यान ज्यो मिनिट्स ऑफ मिटींग ज्यो आसल्यो तेचेर आमी हे केल्ले, कोर एक्झिक्युटीव कमिटीचे मिनिट्स ऑफ मिटींग आसूं, तेजो रिप्लाय आजून पर्यंत आमकां मेळूंक ना। सो हांव वाट पळयतालो। आफ्टर दॅट रिमांयडरूय हांवें घातलेले आनी 2 वेळा जे रिमांयडर घालून पासून तेजो रिप्लाय येवंक ना। सो आजून पर्यंत हांव तेजी वाट पळयतां। पक्षाच्या अध्यक्ष नेमपाची प्रक्रिया फुडें व्हरपाची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांची, ताणें ती करची म्हूण विरेशाचो सल्लो। आतां हें करपाचें काम ऑफिस बेररांचें आसता। ऑफिस बेरर्स हॅज टू टेक इनिशिएटीव आनी जे कॉन्स्टिट्युशनान आमचें बरयल्लें आसा लायक टू कंडक्ट इलेक्शन, ते इलेक्शन कंडक्ट करपाचें वॉट एवर तेंकां ऑफिस बेरर्स हॅज टू टेक अ डिसिजन ऑन दॅट। तुमचो काय व्हडलोसो रोल? हांव पळय कशें आसा, हांव सद्याक CEC मेंबर आसा। अपार्ट फ्रॉम दॅट बाकीचे जे आसा वायस प्रेजिडेंट आसतले, जावं आमचे जनरल सेक्रेटरी आसतले, ट्रेजरर आसा, बाकीचे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसा, अशे डिफरंट आसतले। आय एम अ सिंगल CEC मेंबर म्हणपाक शकता। सो अशें न्हू की बाबा हांव डिसिजन घेतलो, हांगा ऑफिस बेरर्स आसा, कित्याक टोटल CEC हॅज टू कॉल आउट वॉट एवर द इलेक्शन पोस्ट, जो आतां प्रेजिडेंट पोस्ट ना तो कॉल आउट करपाक जाय। पार्टीचे हितून वयर सकयल आसतात, तुमकां खबर आसतलें, बट पार्टी आमकां कशी फुडें व्हरपाक जाय हेचेर आमकां काम करपाक जाय आनी ते आयज ऑफिस बेरर्सांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या तेंच्यांनी हातीन धरूंक जाय। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी शिरीश कुंकळेकार।